देवाचे उतर ह्या नियाल मालांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजू क्रिस्ता आमच्या दोनयाची शांती तुमचे सोवे आसूं. आयचे पयले वाचप आनी शुभ वर्तमान एके वपारींतल्यान देवाची सोसणीकाय आनी बरेपणाची खबर सांगता. जरूय कोणाकूय आमी एक काम करूंक सांगले जाल्यार आनी तांणी तें करूंक ना जाल्यार आमी तांकां 2 वा 3 सोयेक दिवंक शकता. पूण जरी तिसरे पावटी आमचें काम करिना जाल्यार तांचो आदार मागपाचें आमी सोडून दिता. पूण देव आमचे भाशेन न्हय आनी ताच्यो वाटो आमकां सोड जायना. देवा बापाक खऱ्यांनीच आमचेर खूब सोसणीकाय आसा. आमकां लेगीत इतली सोसणीकाय आमचेर आसची ना. जेजू आमकां एके दाकाच्या मोल्याची वपार सांगता. भाटकार आपल्या चाकरांक हिशोब घेवंक धाडटा, पूण कुलवाडी चाकरांक दवरतात, मारतात आनी जीव पर्यान काडटात. आनीक एक पावट भाटकार दुसऱ्या चाकरांक धाडटा, पूण तांकांय तेच भाशेन मार घालता. म्हज्या पुताक भियेतले अशें चिंतून शेकी भाटकार आपल्या पुताक तांचे थंय धाडटा, पूण ते कुलवाडी ताच्या पुताक जिवेशी मारतात. दुसऱ्या वपारी भाशेन जेजू आमकां हे वपारींतल्यान शिकवण दिता. जेजूच्या जिविता, मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं देव आमकां मोगाचें, काकलुतीचें आनी बोगसणेचें उपोट लुवणी करूंक आपयता. शुभ वर्तमानांत आमकां थावें जाता की आमी उक्त्या मोनाची देवाचें अर्पण स्विकारूंक वा नाकारूं येता. ह्या कालाचे आमी कुलवाडी आनी देवाक आमचे कडेन जायते अपेक्षा आसा. आमी मोगाची, काकलुतीची आनी दोयालपणाची फळां आनी सोर्गींच्या राजाची तत्वां उत्पन्न करूंक बाप आमचे लागीं मागता. आमी कुलवाडी कशे देवाक बरें फळ दिवची गरज. एक म्हत्वाचो प्रश्न आयची वपार आमचे मुखार दवरता. म्हज्या चलत्या जिवितांत कसले फळ हांव उत्पन्न करता जायत? मागुया. मोगाला बापा, तुवें जें म्हाका कार्य दिलां तें शार्ती पावूंक म्हाका आदार दी. जेजू क्रिस्ता, म्हज्या बऱ्या जिविता वरवीं हांवें तुका मान दिवचें कर. पवित्र आत्म्या, म्हज्या चिंतना, उतरां आनी करण्या वरवीं स्वर्गा राजाची तत्वां फांकारुशें कर. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.